दुखाचे शुभ वर्तमान। खूब लोकांचे जमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वलोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो परव्यान दुयेंस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना। आनी जी कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना। तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च करूंक आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना जायत। ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत ते शाटी पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पोलेतात तितली ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें। वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा, ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना ते आदी पयले बसून चिंतिना जायत। जायना तर तो पयसूच आसतना निरपराधी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो। तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेय सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना। देवाचें उतर हें।